गीत घेवया पेज 14 पेज 7 A14 हे म्हज्या उगडासाक करात. हे म्हज्या उगडासाक करात, ही जेजूची आज्ञा मानून सुमी म्हणटा, वचात, हांवें तुमकां दिल्यात त्यो आज्ञा सगल्या पोरसांक शिकोवन शिस्त करात आनी तांकां पवित्र स्नान दियात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयज भाग्यवंत मातयो धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाचेय परब समारंभाक खूब जाण आमचे भाव मातयो आसात. तांचे पासत मागया. थोड्यांचो जल्माचो दीस आसा. ह्या सगळ्यांक आमच्या मागण्यान धरून तांचे पासत मागताना आयची खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरया आनी हे बापाक आमी मागणें उबारया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराच्या आपोवण्यान मिसांव पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदो थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून आनी मिशनरी उर्बेन तो शुभवर्तमानाचो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एक चार थिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलेपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन पवित्र सुबेक बोरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मातयो एक 2 वसुलदार आसलो. ताका फारीजेव एकदम भायर येताले पातकी म्हणून आनी तो सगळ्यांक फसयतालो म्हणून. कित्याक तो रोमकारांक वसूल 2 घेतालो. पूण हाच्या खाला तो वावरतालो हेरोदाचे बरोबर आनी लोक ताका एकदम झोवताले. पूण तांच्यान कांयच करूंक जायनासलें कित्याक तांचे सोल्दाद ताका राखताले आनी सांबाळताले. आनी असलेंच ताचें जिवीत आसलेलें. जेतून ताका आपयलो. ताचें नांव लेवी आसलेलें, आल्फेवाचो पूत. आनी ताका मातयो ताणें नांव दिलें. देवाचें देणें म्हणून हें नांव ताका दिलें. ताणें आपलें इतलो तो खुशाल जालो. आपल्या 2 वसुलदार वायटोळे मनशां बरोबर जेजूक जेवण दिलें. ते सगळे चावले ताचेर. पूण ताणें सांगलें, हांव सुगुणांक न्हय अवगुणा पासत आयिल्लो आसा. तर आमी जाणो कशे भशेन मातयोवान जेजूचें जिवीत चितारलेलें आसा पयल्या शुभ वर्तमानांत. आनी ताका फातरावन म्हाका दिसता तो इजिप्त हिंच्या भागांत तो मरण गेलो. ताचे हाडां मागीर 1020 वर्सां तिचो इतालिया खंयसर मेळ्ळेली. म्हणून आमी ताचे कडेन मागया आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या एकोटान सारच्याक. जेजून आमकां प्रत्येकाक आपोवणें दिल्लें आसा आनी जें आमी काम करता तें पूर्णपणे जेजूच्या एकोटान करच्याक. आमी करूंक ना जाल्यार बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. सुरपोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक हूँ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरगींच्या राया सुरपोदेदार बापा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुझ्या जवळ थोर वैभवापासत आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दोन वसूलदारा माथेवाक जेजूचो दोन दूत जावंक वडे काकळुतीन तुवें विंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान, लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तन परगट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटूंक भाग्योत मातेचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात, आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक बावाट, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला त्या प्रमाणे आमचे मोदले जण एकल्याक एक केरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें दोरमुदूत केले, तोणठ्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवली आनी शिकोवपी. हे देण्यांचो शेवट म्हणल्यार हे ताचे सेवे उदेशी भक्त सोपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातल्या आनी क्रिस्ताचे भरतेन सुपून मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक जबाब जातलो. शेकान शेक प्रिथिमीचेर ताचो ताळो आयकून दी. सगळे म्हणुया. शेकान शेक प्रिथिमीचेर ताचो ताळो आयकून येता. अंतरलार देवाची मोहिमा ओनिता. मोलोप तांचे हातांचे खांब परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब. शेकान शेक प्रिथिमीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रिथिमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकान शेक प्रिथिमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorves por
वाखाणता देवा तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता दोर्मदूताचो मोहिमेवो जमो तुका वाखाणता सर्वेस्परा Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorvespo तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोंडमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या थंयसर चलत वेताना जेजू मांडवेर बसयल्ल्या माथेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें म्हज्या फाटल्यान ये आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो तो घरांत जेवणाक बसयल्ले आसतना सोबा दोन वसुंदार आनी वायट सोबेच्या मनीस येवन जेजू आनी ताचे सिसा बराबर जेवणाक बसले हे पळोवन फारिजवांनी ताचे सिसांक म्हळें दोन वसुंदार आनी वायटावा सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें हें आयकून जेजून जबाब दिलो बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटांकारांक की वैजाची गरज आसा हे उतराचो ओत कोण तो शिकात म्हाका बोली नाका दोया जाय सुंगुन्यांक न्हय पूण ओंगुन्यांक आपोंक हांव आयला जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो कालच्या शुभ वर्तमानान आमी नियाल केला जेजूच्या मिशना वरवीं जेजूचें मिशन कितें जेजूचें मिशन जावन आसा देवाचें उतर सगल्यांक परगटूंक आनी हेंच मिशन आमकां सगल्यांक दिलां देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आयच्या शिव वर्तमानान आमकां जेजूच्या नोंदरे विशीं आमकां सांगता जीजस इज गेज जेन्ना जेजूची नोदर आमी आमच्या जिवितान अनुभवता आमचें जिवीत बदलता आनी आमचो भावात घोट जाता आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मातवेच्या आपोवणे विशीं आमकां सांगता मातवेक जेजूचे वा देवाचे आपोवणे कशें मेवले जेन्ना जेजूची नोदर मातवेच्या पडली तेन्ना मॅथ्यू आपले काम आनी गिरेस्तकाय सोडून जेजूच्या पाटलाव करूंक गेलो आनी आपलें जिवीत बदल्लें जेजूची नोदर जावन आसा आमकां देवाचो मोग आमकां दाखयता जेजूची नोदर आमकां नवें जिवीत दिता आनी आमकां शांती दिता जेजूची नोदर आमची पातकां उगडास कोत्ता जेजूची नोदर आमकां बल आनी शक्ती दिता जेजूचो पाट लाव करूंक जेजूची नोदर पळयतकूच मॅथ्यू उठून जेजूच्या फाटल्यान वयता आनी जेजूचें उतर परगटूंक तयार जाता तर आयज आमीच नियाल करुया आमची नोदर कोणाचेर आसा जेजूचेर वा संवसारी वस्तूचेर भावा भयणानो आयचें शिव वर्तमान आमकां म्हणटा बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटांकारांक ही वैजाची गरज आसा आनी आमकां सगल्यांक खबर आहा हो वैज कोण तो हो वैज आमच्या जिवितान कोण तो जावन आसा जेजू जेन्ना आमी वायट कोत्ता जेन्ना आमी वायट मार्गात चलता वायट चिंतता तेन्नाच आमचो वैज जेजू आमकां बऱ्या रस्त्यार हाडटा तर आमकांच विचारुया आमी तयार आसा जेजूचे नोदरेन चलूंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो वैज करूंक जेन्ना आमी जेजूच्या नोदरेन चलता आमी देवाचें उतर परगटूंक तयार जातलीं जेन्ना आमी जेजूचे नोदरेन चलता आमी आमचो भावात घोट करतलीं माथेव जेजूचे नोदरेन चलून
देवाचें उतर परगटूंक तयार जालो. ताणें आख्खें शिव वर्तमान बरयलें आनी जेजूचें उतर परगटलें. मातेवा भाशेन देवाचें उतर परगटूंक आनी जेजूचे नोदरेन चलूंक आमी तयार आसा. ह्याच प्रश्नाचो आयच्या मिसांत आमी सगळीं नियाळ करुया. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C14 देणी आमची. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफुदितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातेवान आपले जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत खर्चिल्ली, तसलेच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभवर्तमान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकतांव. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबाता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुदेदार आनी शासनाचे देवा, सुरकालीन सुरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सुबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळीत तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सुरकेंच्या सौल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. हुन सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हुन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फेच्या आदी जेजून उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खालस, नवे आनी ससणीक कारोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्या
तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुनचे पासत ते वारोतले हे म्हजे उगडासाक करात. मावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सौम्याची तुझे मरण आमी समृद्ध, तुझे पूर्ण जीवनभर पोरगोटा, तुझ्या येण्याक अद्वैत. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वींचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवण्या बापा आनी सगळ्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता कुवारमरी देवाचे माये सांगाती बागेवन दवरून तुतान सोल काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. त्याच भावार्थान जेजू आमकां आपयता आपले काम फुडें व्हरच्याक आनी तो आमचे सोबेन जिवंत आसा. तर आमी ताका कोठोन ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची सगळी मागणी ते साव आमचे पासत, आमच्या घराब्यां पासत, आमच्या फिरगोची पासत आनी सगळ्या संवसारा पासत ही सगळीं ते साव मनांत धरून काळजांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे धोरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जे तुजी शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान देवाची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिरो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. गीत घेवया पेज 69 D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. सुमी म्हणटा बरे मनशांक न्हय बगर पातक्यांक कापोवंक हांव आयलां. मागुया. सुर्गीच्या बापा भाग्यवंत मातेवान संतोष बरीत काळजान सुडवंडराक आपल्या घराक घेवंक आपूण सन्मान केलो. बरे मनशांक न्हय बगर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाचे शिकवणी प्रमाणे आमी जिवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. Amen. म्हजे भयणीन भावनो आतां काम हांगसर चालू जालेलें आसा. तर फुडल्यान आमचो तो आंगणाचो जागो आसा तो ASIन घेतलेलो आसा. तर मातशी आडखळ तुमकां जातली. तर हे सायडीन तुमी ह्या दारांतल्यान आयल्यात न्हय त्याच दारांतल्यान भायर वचात कित्याक बाकीचें सगळें थंय बंद आसा.
नाजाल्यार तुमकां सारको व्हडलो रावंड मारचो पडटलो तर आयल्यार तशीच वतात तुमी सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचुया देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें कालीस सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजी विनोती ते शाथी पावय म्हूण मागता आनी स्वता पासत तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 95 F21 संवसारांत वचूंक जाय.